नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. सरकाराच्या एका कॅबिनेट निर्णयान गोंयची 207 कोटींची येणावळ बुडली. जीएमआराचो ग्रॉस टर्नओव्हर कितलो, येवपाचे कितले, बुडले कितले, सरकाराक कांयच खबर ना. विजयान पंचनामो केलो. सरकारान जीएमआराक रेव्हेन्यू हॉलिडे 7 मे मेरेन आशिल्ली ती 7 डिसेंबर मेरेन वाडयल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा मजगतीं कोविडाक लागून सूट दिल्या, डिसेंबरा सावन येतले. जीएमआर ऑलरेडी जोडपाक लागली. स्पीकर सर, जीएमआरान 2022 to 23 and 2023 to 24 म्हणजे 2 वर्सां जीएमआरान 545 crores जोडल्या अशें म्हणून आमकां हांगा कळटा. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ह्या एअरपोर्टाचेर एकंदर लोकांक पयशे मेळूंक ना. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यो केसीस ज्यो आहा पळय न्ही, ज्यांच्यो क्लियर जाल्या तांकां 100% पयशे मेळ्ळ्या. ज्यांचे डॉक्युमेंटेशन ज्यांच्यांनी क्लियर दिवंक ना, काही लोक पेडण्यान रावत ना, मुंबय आनी भायर सगळ्याक रावता, तांच्यांनी आमी फास्ट ट्रॅक करपा खातीर आनी तांकां फॅसिलिटेट करपाक आमचे सिवील एविएशन डिपार्टमेंट तांकां मदत करता आनी उरलेल्यांचे पयशे तेंच्यांनी क्लेम घालता ताका मेळटले. 24-25 फायनान्शियल इयर 24-25 लँडर्सांक तांणी GGIALन सांगलां की आमी 960 कोटी रुपया जोडपाचे आहा म्हणून. ताजे 36% म्हणल्यार स्पीकर सर 207 कोटी रुपया जे आमकां आतां लॉस जाता बिकॉज ऑफ युअर कॅबिनेट डिसिजन. सो स्पीकर सर, हें तकलेन फक्त दवर की कितले अमावंट जाता तो. 207 कोटी रुपया तुवें लॉस केलें एक कॅबिनेट डिसिजन घेवन. कोणा खातीर लॉस केलें? GGIALक. कारण कितें स्पीकर सर? कारण कितें? कित्याक तांचें हाजेर पॅन्डेमिकान बंद पडिल्लें म्हणून. म्हाका तुमी आन्सर दिलां पॅन्डेमिकान 20 दीस बंद आशिल्लें म्हणून काम. 20 दिसां खातीर 207 कोटी रुपया सरकाराक लॉस करपी तूं पयलो मुखेलमंत्री इंडियन आसतलो. हें म्हाका कळना स्पीकर सर. ताका हांव परत एकदां सांगता, कोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर 634 दीस ताका रेव्हेन्यू हॉलिडे मेळ्ळो आनी कोविडा खातीर ताका 180 दीस रेव्हेन्यू हॉलिडे मेळ्ळो. तुजी कॅबिनेट नोट 20 दीस म्हणटा ना? दाखय कॅबिनेट. हांवें तुजी कॅबिनेट नोट पळयल्या. स्पीकर सर, कॅबिनेट नोट तुवें ड्राफ्ट करून आतां आनी ड्राफ्ट केल्ली. स्पीकर सर, हे क्लियर कट आनी हो कन्सेशनर एग्रीमेंटाच्या नुसारूच आसा. आझाद मैदान, लोहिया मैदान, कुंकळ्ळेचें चिफ्टन स्मारक, पत्रा देवीच्या स्मारकाक इतिहासीक म्हत्व आसा. दायज वास्तू म्हूण अधिसूचीत करून तांचो खंय सांबाळ करचो, विरोधकांची मागणी. स्मारकां इतिहासीक दायज म्हूण अधिसूचीत करपाची सरकाराची तयारी. मात आर्किओलॉजी कायद्या सकयल हाडल्यार लोहिया आझाद मैदानाचेर आंदोलनां करूंक मेळची ना. मुख्यमंत्री मंत्री फळदेसायाचें विरोधकांक शिनाल. Whether PWD or urban development or any other local bodies, do they have the expertise or experience to take care of such important places? Is it not your responsibility as archaeology department to take care of places? What is your responsibility as archaeology minister apart from roaming like what Chief Minister said? Speaker sir, are you only going to stick to what is in your rule book, or are you concerned, or is there any intention of the government to look at these places of historical importance? आमचो जो एक्ट आसा तो एक्ट सांगता की द प्लेसीस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टन्स आसतले, किंवा आमी जो म्हणटात की दी गोवा एन्शंट मॉन्युमेंट अँड आर्किओलॉजिकल सायट्स अँड रिमेन्स एक्ट 1978 अँड रुल्स 1980. जे मॉन्युमेंट्स आसात, एन्शंट्स हे आसात, मॉन्युमेंट्स आसात, ते प्रिजर्व करपाक जाय. दॅट नीड्स टू कंप्लीट 100 years. इफ इट इज बिलो 100 years ऑफ एज, देन इट डजंट कम अंडर आवर परव्यू. अँड आमी तुमकां फाटले फावटीक जे आन्सर दिल्लें आमी आयजय आन्सर दितात, सरकार म्हणून दितात आनी हांवूय मिनिस्टर म्हणून दिता की ऑल दीज मॉन्युमेंट्स वीच आर ऑफ हिस्टोरीक इम्पॉर्टन्स, जेन्ना आमी मॉन्युमेंट्स आनी एन्शियंट म्हणून घेता पळय न्ही ह्या कायद्याच्या अंतर्गत, तेन्ना ती एजिटेशन करपाक मेळचें ना, ती सभा घेवपाक मेळचें ना, ती एग्जिबिशन लावपाक मेळचें ना. आज लोहिया मैदानाचेर आमी माटोळी, नेत्रावळीचो माटोळी बाजारय लायतात, थंय आमी एग्जिबिशनाय करतात आनी थंय बाकीचे सगळे समारंभ करतात. हे जेन्ना प्रोटेक्शनान भितर येतले, कन्जर्वेशना भितर येतले, मास राव रे, बस हांव उत्तर दिता न्ही. हांव फक्त तुजेच लेक्चर आयकुपा आयलें ना. ह्या संदर्भांतल्यान संपूर्ण गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय. त्यांनी आझाद मैदान आसतलें, लोहिया मैदान आसतलें,
परत जर अमेंड केलें न्ही जाल्यार मागीर थंयसर जे आझाद मैदानाचेर वचून जे आंदोलन करता पळय न्ही ते परत मागीर तो वयतलो पयलें आतां हेंय बंद केलें म्हणटलो. फोंडे, बांदोडें, प्रियोळ, केप्यां अशा दोंगराळ वाठारांनी पावसांत भाज्यांचे मळे पिकोवपी मळेकारांचे सेगीत उटंगारान मोठें लुकसाण. सर्वे करून तांकां सीएम फंडांतल्यान लुकसाण भरपाय दितां म्हूण मुख्यमंत्र्याचें विधानसभेंत उतर. आमदार निलेश जाम जाल्ल्यो पिपऱ्यो घेवन विधानसभेंत पावलो. मळेकारांक क्रॉप इन्शुरन्सा सकयल हाडपाचो विचार खंय चल्ला. सर हो जो उदक मेळना पळय तो अशें कशें जाता स्पिकर सर, आनी चड उदक जाल्यार हें कारण जाता आनी बरी तळशी जी आसा तुमी खाल्लेली आसा तुमकां खबर आहा तुमच्या गांवांत. सो ह्यो गोश्टी स्पिकर सर उदक जाल्ल्या कारणान ताका सेलिंग प्रायस जायना आनी वाडना स्पिकर सर. सो तांकां कशें करप हें म्हाका दिसता एग्रीकल्चर मिनिस्टरान करपाक जाय असो म्हजो रिक्वेस्ट. हांव हें कितें आसा मातशें टेबलार हांव दवरता म्हणजे कळटलें तुका कशें हें अशें जायना सर तळशी तुमी पळयलां सर. येता ज्यो पिपऱ्यो 100 रुपयांक 5 त्यो 6 मेळटाल्यो तो पयर एकलो आपलो 100 रुपयांक 2 विकतालो. त्योय बी ताणें दाखयल्या तसल्यो बारकेल्यो वांकड्यो जाल्या आनी तो म्हणटा अंदू पिपरेच ना. हे त्या बॉक्सा भितर बसपाना. हांकां जर तूं नॉर्मल शेतकरी आदार निधींतल्यान मदत करता म्हटलो जाल्यार तांकां ते तशें बसपाचें ना. कारण ते सामके सिजनल ह्या वेळाचेरूच प्रोडक्शन करून विकून आपलें पोट भरपी. तांकां शेतकारांक जरी तो रांता रिलीफ दिल्यार बेगीन कायदो आहा पयलींचो खातीर म्हाका दिसता गेल्या त्या वर्सा कंपेन्सेशन पासून क्लियर जालें न्ही इन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. देर आर सेवरल केसीस. आय वील गिव यू द रिकॉर्ड. जे गरीब लोकांचे चड लुकसाण जालां शेतीचे जावं कोणाची माड पडल्या कोणाची हें पडला कोळगारांनी आमचो सीएमान सुरवात केली दिवपाक वेळ काडून ना. चॅक दिवपाक लागले म्हणजे गव्हर्मेंट जे गरीब लोकांचे आसा जाल्यार इवन आमी सुद्दां कॉन्ट्रिब्युशन जाल्यार करपाक तुमी सगळ्यांनी येयले म्हणजे गरीब लोकांक फायदो जालो. बट आत्ताच्या घडीक हांव झेडीओक एक गजाल सांगता आनी हावजाकूय प्रॉमीस करता की सगळ्या झेडीओनी अशा पद्दतीन रोड सायड कोण विकपी आसा पळय न्ही एक्च्युअल एग्रीकल्चरिस्ट ते आपोल हाडून रोड सायडीत विकता ते न्हू. हांव परत एकदां सांग सर्वे करून तांची नांवां सयत घेवचे आनी आतां लॉस तेंचे वेरीफाय करप हें खूब कठीण आसा. कोणाचें कितलें एवरी वर्साक तितूर कठीण आसा. बट ऑन एन एवरेज एक इक्वल एमावंट हांव ना जाल्यार म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यान कदाचित जर दिवपाक प्रॉब्लेम आसतलो कदाचित एलोकेशन नासतलें हे ते सगळें कन्सिडर करून हांव सीएम रिलीफ फंडांतल्यान तरी एक एमावंट तांकां म्हणजे जाता. परत हांव म्हटलं की चवथीच्या पयलींच दिता तांकां बट वेरीफाय करपाक थोडोसो टायम वयतलो. विद्यापीठाचो फोकस फक्त पदवीधरां परस रोजगार निर्मिती करपी उद्देगीक तयार करपाचेर आसचो. नव्या बजेटांत रोजगार मळार फोकस. समाज आनी आपली मुळां विसरूं नाकात. इस्रोचो मुखेली दोतोर एस सोमनाथ गोंय विद्यापीठाच्या 35व्या पदवीदान सुवाळ्यांत उलयलो. विद्यापीठान ताका मानद डॉक्टरेट भेटयल्या. सुवाळ्याक कुलपती आशिल्लो. It's equally important for the faculty not to focus just on studies, bringing more graduates, but also work with the stakeholders. The stakeholders includes, as I mentioned, all those people which I mentioned, including the industries, startups, etc., etc. And you must find a way to become entrepreneurs. I think this is also important today because the job situation in this country is very, very critical juncture that we have to create more jobs. Some of those announcements that has come in the recent budget speech is an indicator of the nature of changes that are required. How to create more mentorships, how to create more employment opportunities. This is also a responsibility of the faculty and the university. After having acquired the knowledge, after having accomplished great things, to be rooted on your ground, I think that's very important. Because all what you have learned today is the blessing of so many people. All the knowledge that we have today is created by people much before who came here and left. And we are nothing without their blessing. Is the people of our country. That is why I am saying Ekata of the country. Bear it in your mind and we will work hard. And our country is now the 5th economic power in the world. 6th power, the Britain, not Portuguese people. Here, Portugal ruling was there.
So we are rushing to third position. According to many pundits, they are claiming that within 6 months we will acquire the third position in the economic field. And in that way, our country is fast developing. And irrespective of caste, creed, or religion, whatever it may be, we will, for the ekata of the nation, for the unity of the nation, we will work. Along with the same, we will also try to accumulate the maximum growth individually also and for your family also. मडगांवच्या स्टार ज्वेलराक लुटपाचो प्लॅन बेंगळुरू शिजिल्लो. थंयच्या राकेश म्हणटा ताणें राजस्थानी गँगाक सुपारी दिल्ली. गोंयचो प्लान फसलो. 5 तिगांक हुबळी वतना मोल्यां आनी अनमोड धरले. पिस्तूल बुलेट्स जप्त. अनमोड धरिल्ल्या दोगांक रामनगर 14 दीस कस्टडी. मोल्यां धरिल्ल्याक सांग्यार 5 दीस. दोग फरार. पुलीस सूत्रधार राकेश म्हणटा ताका सोदतात. मडगांवच्या स्टार ज्वेलरीक लुटपाचो प्लॅन आसा तो बेंगळूर हांगासर तयार जाल्लो. बेंगळूर हांगासरल्या एका राकेश नांवाच्या व्यक्तीन राजस्थानच्या ह्या गँगेक सुपारी दिल्ली अशी माहिती कर्नाटक पोलिसांनी केलेल्या तपासात प्राथमीक तपासांतल्यान उघड जाल्ली आसा. त्याच्या खातीर राजस्थानसून येल्ले ते 5 जण मडगांव हांगासर 4 दीस रावन स्टार ज्वेलरीच्या आजूबाजूक ते फिरून प्लॅन करता आशिल्ले. मात्र थंय आशिल्ली गर्दी आनी लोकांची वर्दळ असल्या कारणान तांकां हो प्लॅन आसा तो सक्सेस करूंक जावना. तेज्या खातीर ते रिटर्न बेंगळूर हांगासर वचत आसतना अनमोड हांगासर तांकां रामनगर पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. रामनगर पुलिसांनी जेंकां दोगांका अटक केल्ली आसा तांकां 14 दिसाची रिमांड मेळिल्ली आसा. तशेंच कर्नाटक पुलिसांनी बेंगळूर हांगासर राकेश नांवाच्या व्यक्तीक पकडो खातीर एक सापळो रचलेलो आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद कोंडे. हळडोणच्या मार्केटाची बिल्डींग सापूच गलगलाक आयिल्ल्यान पंचायतीन बिल्डिंगेचें डेमोलिशन सुरू केलें. सप्तका फाटीं आमदार कार्लोसान बिल्डिंगेची पळोवणी केल्ली. बिल्डींग मोडूंक तेकिल्ल्यान थंयच्या पसरकारांक सुवात खाली करपाक सांगून बिल्डींग सील मारिल्ली. हळदोणच्या मार्केट कॉम्प्लेक्साच्या डिमोलिशनाक सोमार सावन सुरवात केली. सुमार 1 सप्तका आदी थळावो आमदार कार्लूस फरेरान ह्या इमारतीची पळोवणी केल्ली. इमारत धोकादायक आशिल्ल्यान थंयच्या विक्रेत्यांक इमारत खाली करात म्हूण सांगिल्लें आनी इमारत सील केल्ली. 2014त गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीच्या भुरग्यांनी अभ्यास करून ही इमारत धोकादायक आसा असो रिपोर्ट दिल्लो. वट्ट 10 वर्सां उपरांत निमणे ही इमारतीच्या डिमोलिशनाचो मुहूर्त मेळ्ळो. आमी आयज सान सगळो प्रोसिजर डेप्युटी कलेक्टराच्यान ऑर्डर बी घेवन ती मिटिंगेन घालून आमी ती ऑर्डर एक्झिक्यूट करपाचें चिंतलां आनी आयज सान डिमोलिशनाचें काम चालू जालां. सद्याक ते आतां रूफ देंवयता, रूफ काडटा, वयले नोये बी कितें आहा तें, आनी फूल काम जें जातलें तें मॅन्युअली जातलें. कित्याक सायडीक आमच्या हांगासर शॉपां बी आहा, कांय डॅमेजीस जाता तितले मिनिमम दवरून आमी तें मार्केट ग्रावंड लेवलाचेर हाडपाक आमचो प्रयत्न आहा. आतां कितके दीस म्हणून आतां हे एक्सपेक्टेड टायम जाणें सांगलें एक 8-10 दीस तरी वयतले. कित्याक मागीर डेब्रीज जातले, ते व्हरपाक जाय आनी ते सगळें क्लियर करता म्हणल्यार एक 8-10 दीस वयतले. प्रुडंटा खातीर श्याम फडते. रातीं 10:30 उपरांत मोपाचेर विमानां देंवनात. सगळें नॉर्मल काय आदनेरी जाता तें तपासचें पडटलें. 10:30 उपरांत गोंयकारूय नायटीक काम करनात. विजयान दुबाव उक्तायलो. कार्लूस म्हणटा मोपाचेर ग्रीन बेल्ट केल्लो ना. कंपनीन सुप्रीम कोर्टाची ऑर्ड मोडल्या. सरकार म्हणटा कायदेशीर गजालींचो अभ्यास करचो पडटलो. It's a normal activity or a paranormal activity. It's for you to find out. Certainly, because from what I've understood is that there is no Goan employee of GMR on the airport at 10:30 in the night. You please check. Not there, no landing. See his words. No Goan there. No Go. I'm talking about Goans. म्हाका ते भायल्यांचे पडूं ना. I'm saying that there is no Goan employee of GMR on the airport at 10:30 in the night. झाडां आहा म्हणून. झाडात ना. तर कितें कितें दिसता आसतलें कोण ते पळयत चॅक कर म्हणून तुका सांगला वेदर इट इज नॉर्मल ऑर पॅरानॉर्मल. इट्स फॉर यू टू फायंड. As per Supreme Court directions, Supreme Court and paragraph 7 EC condition copy आणि पेस्ट केले डायरेक्टली इन गायले
आनी तें हांवें वाचलें आनी एअरपोर्टा भोंवतणी झाड रोवपा जाय कंपल्सरी कबूल कित्याक ते ग्रीनरी मेंटेन करपाक बिकॉज रिमेंबर वन थिंग फ्लायट बर्निंग ऑफ ऑक्सिजन जाता सो इट डिप्लीट्स युअर ऑक्सिजन लेवल्स हे दाखोवपा सोदनात ते झाड रोयले ते लासून वयतले म्हणून तें खबर आसा कितें जातलें इफेक्ट दीस टर्बायन बर्निंग दॅट इज वाय सुप्रीम कोर्ट एंड द EC condition which was imported by Supreme Court in the judgment, then you will have it. कित्याक आतां रोयलो जाल्यार 4 वर्स फाटीं एटलीस्ट एक बुश व्हडलो जावपाचो आतां तूं रोयतलो I don't think कितें क्वेश्चन नो. That is why we have decided we will examine these papers and we will think of the next course of action. Non-compliance with the Supreme Court direction, guidelines न्ही ते directions. कॉन्ट्रॅक्टराक लागून पेडण्या तुयेचें CHCचें काम हुमकळ्ळें. दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेतला. नोव्हेंबरा आदीं हॉस्पिटलाचें काम जातलें. डिसेंबर म्हणल्यार तुयेचें CHC भलायकी खात्याचे स्वाधीन करतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. लोक इतले दीस रावले. डिसेंबर मेरेन थार धरात, आंदोलन नाका, मुख्यमंत्र्याचो उलो. पेडण्या हॉस्पिटलाचें क्लियर कट काम थोडें उरलां आनी कॉन्ट्रॅक्टर फेलियर मेळ्ळो म्हणून उरला. आमचें कितें इंटेंशन तो डिले करपाचें ना. लोकांच्यो भावना हांव समजता. जाता तितके बेगीन आमकांय तें हॉस्पिटल सुरवात केलें जालें. म्हाका दिसता नोव्हेंबर एंडींग पर्यंत तेजें काम कंप्लीट जातलें आनी डिसेंबरान आमी हेल्थाक हँडओवर करता. डिसेंबराच्या पयल्या विकान तें सुरू करूं येता, फूल फ्लेज सुरू करपाक जाता. डिसेंबराच्या पयल्या विकान आमी तें सुरूय करतले. हांवें रिव्यू घेवन तें कंप्लिटली करपाक लायला. म्हाका दिसता एज्युकेशन करता तांकां म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा की इतके दीस कळ सोंसल्या बाकीचे सगळ्यो फेसिलिटीज ते आसा. आमी हितून डायलिसीसूय सुरू केल्लें. हेजी व्हडली बिल्डींग बांदल्या ती तांच्याच खातीर बांदल्या आनी जाता तितके बेगीन 90% जाला ऑलमोस्ट. कॉन्ट्रॅक्टराक ते स्क्रॅप केलो, दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेतलो. बट ऑलमोस्ट 90% जाला ते. PM सगळें जाला. इलेक्ट्रिकल काम दर एकल्याक आपणें एखादें तरी एडव्हेंचर करचें अशें दिसता. अशी एक एडव्हेंचर करपी सापडटात. असोच एक गोंयचो एडव्हेंचरस बायकर लेह लदाख पावला. बुलेट घेवन न्ही, प्लेजर घेवन. ह्या प्लेजर प्रवासाचेर रुपेश रावताचो खासा रिपोर्ट. आमी सध्या आसा ते म्हणल्यार 70 वाठारांत आनी तो म्हणजे फाटल्यान एक भुरगो पळोवपाक शकता. तेजें नांव आसा सूरज सावंत आनी तो कोपाटे 70 हांगासर रावता ह्या गांवांत. आनी तो पळयत जाल्यार ट्रॅव्हलिंगाची खूब आवड ताका आनी तो ट्रॅव्हलिंग पळयत जाल्यार पूर्ण भारतभर करता. तो हिमालयाक नात म्हटल्यार 7-8 फावटी बायक घेवन गेला. बायक घेवन चडशे म्हाजे नॉर्थ इंडिया टूर्स आसता पळय ते हिमालया सायडीनूच आसता. चडसो हांव जेन्ना सुटी मेळटा म्हाजी सुटी एकी कडेन करता आनी कंटिन्यू 20-25 दीस लीव घालता आनी चडसो हांव हिमालया सायडीनूच वयता. मागीर तो उत्तराखंड आसूं, हिमाचल प्रदेश आसूं, लेह लदाख आसूं, नाजाल्यार जम्मू काश्मीर सायड आसूं. गेल्या फावट हांव म्हाजी प्लेजर घेवन गेल्लो. प्लेजर घेवन तेका रिजन म्हटल्यार एक म्हणजे म्हाका वचपाचें आसलें आनी सेकेंड थींग खुबशे जाणांक अशें दिसता की आपली गाडी ल्हान किंवा आपल्या कडेन साधन आपूण करूंक शकना. सो म्हाका प्रूव करपाचें आसलें की इतली ल्हान कमी CCची गाडी थंय वचोंक शकता काय ना. बिकॉज हांवूय नकोय आसलो. गोंयाच्यान ती चलोवन वयतली आनी रिटर्न येतली ऑर ना हें हांव पासून नकोय आसलो. सो जस्ट म्हटलें ट्राय करुया कितें जाता पळोवया. थोडीशी टॅक्निकल नॉलेजूय आसली आनी त्या कारणान ती हांवें एक ट्राय केली. आनी जेन्ना हांव थंय वयर पावलो, हिमालयाक टच केलो, थोडोसो क्लायंब केलो, बारालाच्या म्हणटा थंय वचून मागीर हांवें व्हिडियो पोस्ट केले. बिकॉज तेज्या पयलीं म्हाका मातसो डावट आसलो पॉसिबल जातलें ऑर ना. आनी ते फायनली सक्सेसफूल जालें. थोडेशे गाडी ट्युनिंग केली, कुलिंग सिस्टम तेजो चेंज केलो, थोडेशे चेंजीस केले टेक्निकल आनी ते सक्सेसफूल जाले. प्रूव केले की ल्हानशी गाडी घेवन सुद्दां तुमी यात्रा करूंक शकता. ही जी स्कूटर घेवन गेल्लो हांव ती 400-450 मारतालो हांव पर डे. हय, प्लेजर घेवन पर डे. हांगाच्यान जेन्ना गेलो हांव तेन्ना कितेंच प्रॉब्लम येवंक ना. फक्त गरम जाताली गाडी आनी कुलिंग सिस्टम मातसो मॉडिफाय केल्लो हांवें. बट जेन्ना बारालाच्या हांव काडपाक लागलो आफ्टर मनाली जो बारालाच्या आसा तेन्ना कळ्ळें म्हाका की ही स्कूटर उमलिंगला 19,024 फीट जी हायट आसा थंय पावपाची ना.
तेन्ना हांव मागीर ले गेलो 10,000 फीटची हायट थंयसर आनी थंय म्हजी गाडी मातशी मॉडिफाय केली. तेज्या उपरांत जेन्ना हांव उमलिंगला फायनल ट्राय करपाक गेलो अशी स्टेज येयली की गाडी 5च्या स्पिडी थोड्या जाग्यार पांय लावन बीन वयचे पडले. बट म्हाका ती स्कूटर वयर पावोवपाकूच जाय आसली आनी कशी तरी मातशे पांय लावन आनी कितें करून ती स्कूटर जेन्ना हांव वयर घेवन गेलो पळय तेन्ना म्हाज्या मनाक बरें दिसलें. हो एक मातसो डिफिकल्ट टास्क आसलो आनी तो फायनली कंप्लीट जालो. जायते म्हाका भुरगे फॉलो करता म्हणजे 16 वर्सां 15-16 वर्सां ते 25 वर्साचे भुरगे फॉलो करता तांकां हांव सांगूंक सोदतां रायड करप कंटिन्यू रायड करप खूब रिस्की आसा. हाय अल्टिट्यूड आसता ऑक्सिजन देंवता एकदां ऑक्सिजन देंवलें जाल्यार मागीर कांयच करपाक जायना खुबशे प्रॉब्लम आसा. सो सामकी स्टडी करप फिजिकली फीट जाय मेंटली प्रिपेर जाय आनी तेन्नाच भायर सरा. सो अशा तरेचे 70 भुरगे आसा जे भुरगे मिडल क्लास फॅमिलीचे तरी देखील ते आपले टायम वेळ पयशे सेव करून असले टूर करपाक केपेबल आसा हे आमकां दिश्टी पडले. प्रुडंटा खातीर 70च्यान रुपेश रावत. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.